पयले सुवातेर हांव श्री गणेशा नमन करता तशेंच शांतदुर्गेन हिंगा आमचे कुंभारजुंयकान तेकूय हांव नमन करता की तेंचेच आशिर्वादाचेर एक खेपे बऱ्यांतलो बरो म्हणजे सांगोड स्पर्धा ही बरे भाशेन घडोवन हाडली आनी सगळ्याहून चड श्रेय हांव हेजो दिवपाक सोदतां आमचे तुमचे आनी आमचे म्हणजे एक इम्पॉर्टंट एम.एल.ए. हांव समजता भाजपाचे आनी तशेंच हे गांवचे एम.एल.ए. म्हाजो मित्र बाब राजेश फळदेसाय तशेंच म्हजे दुसरे मित्र मुद्दम ताका सांगात दिवपाक आयला बाब प्रेमेंद्र शेट सगळे ऑफिशियल्स टुरिजमानसून आसून दी फायर आसून दी पुलीस आसून दी आनी दुसरे सगळे अधिकारी आसून दी सरपंच आसून दी बाकीचे इलेक्टेड मेंबर्स आसून दी आनी सगळे लोकूय आसून दी हांव येता म्हणल्यार हांव एक्चुअली बेगीन येवपाक प्रयत्न केल्ली पूण एक ते रेल्वे ब्रिज थिंगा ब्लॉक जालो आनी मागीर इतली लोकांची म्हणजे भीड आसा भितर येवपाक सुद्दां मेळना तरी आसतना हे भितर सरतानाच हे सांगोड कॉम्पिटिशन आनी हे सांगोड म्हणल्यार कितें तें कळ्ळें हांव समजता देवाचो आशिर्वाद आसले बगर हे कांय जावपाक शक्य ना आनी म्हाका दिसता थोड्यां तरी हें कळना म्हाका अनुभव आसा तसो वेगळे वेगळे कडेन स्पर्धे वयता आसतना ही सगळ्याहून व्हडली स्पर्धा हिंगा जातली आनी हिंगा लास्ट इयर एक ल्हान इन्सिडंट जाल्लो पूण कोणाक मार लागना कांय जावना आनी देव भक्ती आमी करता तेन्ना पयले आमी मनान लिंब आसपा जाय आनी म्हाका दिसता तेन्नाच रोखडो एक सांगणी कशी तेणे आमच्या आमदारान बाब राजेश फळदेसायान घातली नेक्स्ट इयर आपण करेक्शन करता आज सकाळी वचून तेणे मुकुट तसंच हार घातलो हे कितें दाखयता मना पासून तेजी भक्ती आनी भक्ती करता तेन्ना आमच्या सगळ्यां कडेन जायते जाणां कडेन पयशे आसता पूण पयशे येवपाक एक दानत आसपा जाय दिवपाक तुका तें मन आसपा जाय आनी तेणे रोखडे देवी कडेन आपलो प्रेम दाखयलो की येदे व्हडली स्पर्धा हांगा जाता ती बरे भाशेन जावची म्हणजे ताका लोकांचोय प्रेम आहा लोकांक कोणाक कांयच जावपाक शकना ते तेणे म्हणजे जेन्ना आपले फुडें एक म्हत्व म्हूण दवरलें म्हणून लोकूय हांगा म्हाका दिसता हे वर्सा खूब चड लोक येयल्लो आसा आनी फुडल्या वर्सा आनीकूय लोक आमी एक्सपेक्ट करपा जाय हांव टुरिजमा कडेन मागता की हेज्याहून चड तेणी हेजेर भार दिवचो हे आमचे खरें म्हणटा ते टुरिजम मॅपाचेर व्हडल्या प्रमाणान वचपा जाय कित्याक दीस इज समथींग व्हेरी स्पेशल आनी आमी आमची तरी संस्कृती राखना पारंपारीक आमचे जे धर्मीक आहात ते वस्तू तरी आमी सारको सांबाळ करना आनी हे भाशेन दाखोवप म्हणल्यार हांव समजता गोंय कशें वेगळें आसचें हिंगा उदाहरण आसा आमी ल्हान गोडी प्रांत आसलो गोंयान कितें नांव एक एकदां विचारता सगळें आसा पयले कितें आमी मुखार वयतले जाल्यार सोवस्काय आसपा जाय सोवस्काय आसता जाल्यार एक भावचारा आसपा जाय सगळें एक आसपा जाय असले स्पर्धा जेन्ना जाता सगळे लोक सगळे कडेनसून येता पार्टिसिपेट जाता आनी ती स्फूर्ती वाडटा आनी म्हाका दिसता एक संदी मेळटा लोकांक आनीकूय एकत्तर एक कडेन हाडपाक आनी कितें बरें कला दाखोवपाक ताका लागून हांव परत उनुनीत परबी दिता बाब राजेश फळदेसाय तशेंच तेजे सगळे वांगड्यांक ताका कोणें हेल्प केला तांकां आनी तशेंच म्हाजे मित्र बाब प्रेमू शेट तो हिंगा येवन आपलोय हातभार घालून तेणें आपलोय प्रेम दाखयलो कितें बरें आहा थिंगा आमी आहा म्हूण आनी हांव समजता म्हाजें भाग्य की हांव हे फंक्शनाक पावलो पूण एक्चुली सीएम पावपाचें आशिल्लें पूण हांव पावलो कित्याक हांव राजेशाक केन्ना ना म्हणपाक शकना आनी थोडे आमचे आमदार इतले बरें काम करता खंयच्याय टायमार हांव आसा म्हणल्यार जाता हांव मंत्री म्हूण हांव वेगळो म्हूण वागणूय म्हाजी दाखोवना हांवूय तेंचे भाशेन आमदार जाला म्हूण मंत्री जालो आनी तेन्ना म्हाका दिसता म्हाका खूब बरें दिसलें की ते स्पर्धेंत तेणें म्हाका आपयलें ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा तेजे सगळे गांवचे लोक सरपंच आनी सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशियल तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की म्हाका ही संद दिली म्हूण आनी हांव समजता हेच भाशेन आमचें गोंय बरे भाशेन युनिटी दवरून लोकां मदें प्रेम वाडूनच फुडें वयतलें म्हूण देव बरें करूं गोंयचे धार्मीक सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक वारसो आमकां आयज लायव्ह पळोवपाक मेळ्ळो आनी ह्या तिनूय गरजोंचो एक सांगड करून जी शांतादुर्गा कुंभारजुंयकर ह्या देवाच्या नांवान हांगा जो सांगड जाता आनी हो चवथीच्या 7व्या दिसा आमी हांगासर मनयता गोंयांतल्या सगळ्यात व्हडलो असो सांगड उत्सव हांगासर घडोवन येता
आनी त्या खातीर हांव देवाच्या पयल्यान पयलीं श्री गणेशाचे आनी देवी शांतादुर्गा आनी सांगोडकरीन देवीचे हांव पयल्यान पयलीं तेजी आराधना करता की हो उत्सव जो आहा बरे तरेन हांगासर संपन्न जाल्लो आसा। ह्या उत्सवाक आमकां प्रमुख पावणे ह्या नात्यान जे आतां स्पर्धा जाली ह्या स्पर्धेचे बक्षीस वितरण सोहळ्याक आमकां गोंय राज्याचे मानाधीक पंचायत मिनिस्टर श्री मोविनजी गुदिनो आमच्या मदीं उपस्थित जाल्ले आसा। तशेंच आमचे राजेश फळदेसाय ज्यांच्यांनी ह्या सांगोड उत्सवा खातीर जो मेहनत घेता ते दर वर्षीची मेहनत घेता आनी हो उत्सव बऱ्या मोठ्या दिमाखान जावचो असो म्हणून जो प्रयत्न करता अशें आमचे बाब राजेश फळदेसाय तशेंच आमचे फायर एंड इमर्जन्सी ह्या डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर श्री नितीनजी रायकर तशेंच आमचे MD टुरिजमाचे आसा केदार नायक आनी सगळे समस्त हांगासले सगळ्या डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आनी हांगासर जमिल्ले सगळे नागरीक भावानो भयणानो खूब बरें दिसता की असो हो उत्सव जो धार्मीक आमचे जो सलोखा आसा गोंयचो वो दाखोवपाचें एक चित्रीकरण हांगासर जाता आनी देवाच्या आशिर्वादान देवा श्री गणेशाच्या कृपेन हो बरे तरेन पार पडटा हांगासर। आज आमकां गोंयची संस्कृताय दाखोवपाक लागून अनेक अशे कार्यक्रम आसता पण तितूंतलो हो एक मुख्य कार्यक्रम आसा। आमच्या गोंय सरकारान ह्या उत्सवाक जास्तीत जास्त प्राधान्य दिवचें अशें प्रत्येक आमदाराचें अशें एक मत आसा आनी आज आमच्या ह्या उत्सवाक जे सरकार आमचें अनुदान दिता तेच्या पेक्षा जास्त दिवचें अशें आमचें वैयक्तीक मत आसा। आज जे कलाकारांनी हांगासर जी कलाकृती दाखयली जे फ्लड आमकां सांगोड जाले हेजो एकूच उद्देश जो आसा की आमी सगळे एक आसा। ह्या उत्सवाचो एक धार्मीक जे महत्व जे आसा की आमी सगळे एक जावन हो उत्सव साजरो करपाचो आनी हितून एक जे ब्रदरहूड जे दाखोवपाक जाय आमचे गोंयकार सगळे एक जातात आनी हो उत्सव साजरो करता। हांव देवा कडेन मागता देव श्री गणेशा कडेन मागता की हो उत्सव मोठ्यान मोठो जावचो आनी आमच्या गोंयान शांतिकाय आनंद दर वर्षी जसो आमी हांगासर साजरो करता तशें आमी सदांतले दीस आमी अशें आनंदान मनोवपाक लागून एकत्रीत जावचे। आमचे 300 वर्सां जाली सांगडाक आमी तरी आयकता 300 वर्सां जाले तेच्या पेक्षा मायज जाली जाल्यार खंय काय आयडिया ना पण तरी सुद्दां आमी एवरी इयर पळय ते लास्ट टायम कशें देवीचो गणपती पायलो आनी मातशी गडबड गेली की आमकां बेगीन बेगीन घरा वचोंक जाय ह्या निमतान थोडे ते बॅलन्स गेलो आनी ते उदकान पडले म्हणून आमी देवी चरणा कडेन आमच्या कुमारजीचो कोणाचोच कितेंच त्रास जावंक जायना कोणाक कसले त्रास जावंक जायना म्हणून आमी देवी कडेन लास्ट टायम आमी स्टेजीर अनाउन्स केल्ले आमी देवीक कोणाक कांय जायनाका आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक आनी आमच्या कुमारजुईच्या लोकांक म्हणून आमी एक अनाउन्स केल्लो देवीक की आमी एक मुकूट दिता आनी एक हार दिता म्हणून तो आयज सकाळी आमी 11 वचून अध्यक्ष बाकीचे सरपंच आनी आख्खे आमचे कुमारजुईचे गांवाचे लोक वचून आमी थंय अर्पण केल्ले आसा आनी अशें इन्सिडंट्स केन्ना घडलो ना पण तो एक चुकोन असो घडलो म्हणून ह्यान पयलीं आमकां तरी आयडिया ना अशें कितें घडलां म्हणून तेका लागून आमी प्रत्येकाची केअर घेवपाक लागून आमी प्रत्येक जे डिपार्टमेंटाक हें लागता त्या भशेन आमी केअर घेतलेले आसा। पुलीस डिपार्टमेंट आमचो PI आमचो सतीश पडवळकर हो सातत्यानी लक्ष मारीत आसलेलो बाकीचो आमचो डायरेक्टर फायर एंड एमर्जन्सी डायरेक्टर आमचो सुपुत्रीत तो आमचो हांगासरलो नितीन रायकर सर तोय आमच्या मदीं उपस्थित आहा तेणी आपले जाता तितलो पर्याय म्हणून मरीन बोटी बिटी हांगा हाडून दवरलेले आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.